सर आजच्या भेटी दरम्यान किती झालं डिस्कशन त्याचा मुद्दा मेलला तुम्ही रेग्युलरायझेशन ऑफ केसीस खूप जणांनी 10,000 पयले मारिल्ले ते रोखाची स्कीम विचारून जाय विच इज नथींग गॉट टू डू वीथ म्हजें घर इन्स्पेक्शन जाला सर्वे जालो जाल्यार इट हॅज टू फायल शूड बी प्रोसेस्ड इल्ल्यांचे 10,000 रुपया घेतले पूण इन्स्पेक्शन जालेत ना आनी त्या खातीर ते केसीस आर पेंडींग त्यो केसी कश्यो फॉवर्ड व्हरप करून दिवप हे विचार बाकी तुमकां हाज्या पयलीं सांगल्या कशें वेदर इट इज केसीस रिलेटेड टू म्युटेशन पार्टिशन 103 ते बारीक बारीक केसी मुनकारी टेनन्सी ते मनशा खातीर तो चपलाक झरयत आसता वी नीड अ पर्टिक्युलर टायम ऑफ डिस्पोजल आनी ताच्या खातीर लॉंग डेट दिवच्या पेक्षा शॉर्ट डेट दिवन टेकिंग द मॅटर इन टू कन्सिडरेशन वॉट एवर डिसिजन एंड ऑफ द डे दे आर कॉजिंग ज्युडिशियल ऑथॉरिटीज जाल्ल्यान वी कॅन ओनली आस्क देम फॉर स्पिडी डेट्स एंड डिस्पोजल whoever is to get justice has to get justice, but case has to be disposed. And ताज्या खातीर ह्यो थोड्यो गजाल्यो we had come to discuss. Every म्हयन्यान येतल्यान we will also extend our people of Bardez to come and give their तांचे कितें केसी आसले on a prescribed date before, so that they are also able to come and resolve their issues. The office of additional collector, deputy collector, Mamlatdar in this office are quite cooperative. आणि ताज्या खातीर ते विशय फक्त एक्सपर्टायट करून जाता इतले रिजॉल्व करप हो आमचो प्रयत्न आसा तर रोड्सांची आमी वी हॅव हॅड अ इश्यू रिव्यू ऑफ द रोड्स ऑल्सो आनी कित्याक रोड्स परवरी आमचे खास करून आत्ता हांव म्हणटालो की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज कॅरीड अ व्हेरी सबस्टँडर्ड टायप ऑफ वर्क बिलो क्वालिटी नो इन्स्पेक्शन नो प्रॉपर सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सब डिविजन इन परवरी आणि प्रॉब्लेम्स कंटिन्युअस सांगून हांवें स्वता वॉट्सॅप आमचो ग्रूप आसा तातूंत घालून द चीफ इंजिनियर येट टू रिस्पॉन्ड आनी म्हाका दिसता असली जेन्ना जाता फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड इट इज टायम दॅट वी नीड टू एक्ट ऑन दीस टायप ऑफ पीपल who find themselves not responsible to the people whom they are deployed for, their public servants, and they are paid at the taxpayers' money. जे कामां जाता योग्य तरेन जावची म्हणून आमी तांकां सांगता आनी पावर डिपार्टमेंटान जे ज्या तरेन आमच्या हातून काम केलां अंडरग्रावंड केबलिंग ताजो प्रॉब्लेम पूर्ण परवरी आमी रस्ते फोडून काबार केला ताज्या खातीर लास्ट 2 म्हयने दिगंबर कामतीन आमकां आनी मुख्यमंत्र्यान हेल्प केल्ल्या खातीर वी आर एबल टू गेट द फायल्स एप्रूव्ड फॉर वीच हॉट मिक्सिंग वील स्टार्ट सो वी हॅव आस्क्ड द रोड्स to have a review with sewerage, electricity, water supply. सगळी कामां जितली आसा ती आमी बंद करपाक लायिल्ली आनी हॉट मिक्सिंग चालू करपाक कित्याक खंय एक लिमीट आसता आनी हे मेन कल्प्रीट आय वूड से वॉज फावंड नो अकाउंटेबिलिटी एंड आय वूड चार्ज हिम विथ सबस्टँडर्ड बिकॉज आय विल नॉट डॉक्युमेंटेशन टू प्रूव दॅट पयरूच अशी गजाल जाली की रातचें काम चालू आशिल्लें आनी रातचें परवरी काम आसतना 4 लेबर रस्ते फोडटा पायपलायन फोडटा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एकटोय इंजिनियर ना आनी तो कॉन्ट्रॅक्टराचो सुपरवायझरूय ना मागीर कामां चल्ल्या जाल्यार कोण करता आनी इतल्या डेप्थाचेर केबल ले करता आतां स्वता आय वॉज अ विटनेस टू इट एंड आय गॉट इट रिकॉर्डेड सो आय थिंक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वील हॅव टू आन्सर कित्याक फाल्यां हे इंजिनियर ट्रान्सफर जातले सी आनी खंय वतलो आनी त्या टायमार परत आमकां लोकांक त्रास जावंक जायना इलेक्ट्रिसिटीचो ताज्या खातीर अंडरग्रावंड केबलिंग इज अ सेन्सिटीव इशू दे शूड हॅव हँडल्ड इट सेन्सिटिवली बट दिस इज अ व्हेरी क्लियर चार्ज ऑन दीस सब डिविजन वर्क वीच हॅज हॅपन्ड अंडर दीस कॉन्ट्रॅक्टर हुएवर इट इज स्वास्तिक काय कोण आशिल्लो हू हॅज जस्ट हॅपझडली कट द रोड्स काबार केले आनी रिस्टोरेशन सुद्दां ना आज आमी ही सांगून मुख्यमंत्र्याचो आनी दिगंबर बाब कामतीचो हेल्प घेवन we are trying to restore the roads and also put the things in perspective. But I am also making a letter very clear to the power minister, keeping chief minister in the loop, the type of work that has happened done by the power department. काम बंद करूंक लागले आनी काल परत फोडला 2 दीस लोकांक उदक ना म्हणजे जेन्ना डिपार्टमेंटाक म्हणजे अशें कितें काय म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाक फक्त पडला की बिलिंग कर ताका सोड आनी काबार कर काय म्हणून सो हो प्रश्न पडला विच आय वील फायंड अ व्हेरी क्लियर आन्सर फ्रॉम द मिनिस्टर कन्सर्न इटसेल्फ बट दीस इज नॉट डन आनी ताज्या खातीर रोड्सा कडेन रिव्यू घेवन तो वी हॅव आस्क्ड फॉर द फुल्ली चार्ज पावर डिपार्टमेंट जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वर्कआउट इश्यू करता खंयचेय डिपार्टमेंट करता सुपरविजन ऑफ द डिपार्टमेंट इंजिनियर आनी तांचो सुपरवायझर इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टराचो आसपाकूच जाय ते गाडी फुडें काडून सांगले दोगांची जबाबदारी आसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टराचो इंजिनियर नाजाल्यार सुपरवायझर जेन्ना कोणूच ना आनी 4 लेबर 6 लेबर धरून काम करता जाल्यार कितें काम चल्लां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला
फाल्यां जॉयंट आसता अंडरग्रावंड केबलिंग बाकीचे विशय आसता कोण हूल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाल्यां कोणाचेर फिक्स करपाची थोडे तेंपान ट्रान्सफर जातले प्रमोट जातले वतले भोगतले आमी फाल्यां आनी ताच्या खातीर जबाबदारी तांणी घेवची पडटली दे वील हॅव टू गिव मी अ पेपर सेईंग दॅट एन्डोसिंग दॅट द वर्क हॅज बीन डन क्वालिटी सगळें केलां म्हणून विथ पीपल नेम्ड सेईंग दॅट वी आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी हू आर एज अ चीफ इंजिनियर ऑर एज अ AE कन्सर्न दे वील हॅव टू गिव अस द लेटर्स सर आयचे भेटी दरम्यान अशें कोण हांगा डेट पे डेट जातात म्हणून ते अधिकारी वर्ग आसा तो कमी 20 ते 25 वर्सां हांगा एकाच ठिकाणी सरकारी जावं जावन बसलेलो आसा हे एक कारण आसूं शकता अशें दिसता असा नाव दिवपाचें म्हाका दिसता सरकारान योग्य ट्रान्सफरी केल्ल्यो तरी जावंय जर दुसऱ्या तुमकां खबर आसा मागीर सेक्रेटरी नांव दिल्यार जाता आमकां जावंय नाका आमकां काम करचें जाय Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.